आमदार कृष्णा साळकर तशेंच काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी दुरुस्त्यो सुचयल्ल्यो. गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरांत चर्चे उपरांत मंजूर जालें. प्रश्न असो आसा विधेयकाक दुरुस्ती ना दुरुस्ती सयत मंजूर करचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा ट्युरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बील 2025 दुरुस्ती सयत प्रमाणे मंजूर जालें. विधेयकाच्या कलम 2 आनी कलम 4 ही दुरुस्ती सयत एडॉप्ट केल्ली आसा. सभाघरांत मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. आतां आमी विधेयक कलमात विचारांत घेता. प्रश्न असो आसा 2 ते 3 कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीकपत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1 गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025. दर्यादेगांचेर टावटसांक कडल्यान बेकायदो तिकेटी विक्री करतात तांचेर जातली खर कारवाय. लमाणी तशेंच हेर विक्रेत्यांक कडल्यान वस्तूंचे खरेदी खातीर हट्ट धरतात ताचेर आळो बसतलो. ह्या प्रकारा खातीर आतां खर दंड जातलो. उक्ताडाचेर अन्न शिजोवप, सोरो पिवन बाटल्यो ओडप, दर्यादेगांचेर गाडी चलोवप हे खातीर लेगीत दंड जातलो. दंडाची रक्कम 5,000 ते 1,00,000 रुपया मेरेन करचे खातीर कलम 10 दुरुस्ती आसा. 2 वर्सांनी दंडाचे रकमेचो नियाळ घेतले हे खातीर कलम 10A चो आस्पाव केला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान आनीक 2 विधेयकां सभाघरांत सादर केलीं. 2 विधेयकां सभाघरांत सादर. कोयर उक्ताडार उडयल्यार 3,00,000 रुपया मेरेनच्या दंडाची तजवीज आशिल्लें गोंय कोयर नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर केलें. गोंय भोवभाशीक विद्यापीठ विधेयक 2025 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सादर केलें. महाविद्यालयांचे क्लस्टर स्थापन करपाची तजवीज विधेयकांत आसा.